दिवचले वेदांताचे मायनी वयल्यान मिराची येरादारी करपी ट्रकांची आता रातच्या वेळार धडधड सुरू जाल्या। शुक्रारच्यान मध्यराती ते फातोड मेरेन सध्या मिनाची येरादारी जाता। मजगती रातच्या वेळार जावपी मिनाचे येरादारी वेल्यान सारमानस वाठारांतले लोक तिडकले। देखून हो प्रश्न आता केन्नाय पेटपाची शक्यताय आसा। बेळगावात चालू आशिल्ल्या शेतकारांच्या आंदोलनाक लागून तब्बल 22 दीस मिनाच्या येरादारीक ब्रेक पडिल्लो। मात 15 दिसां पयलीं म्हळ्यार 13 डिसेंबराच्यान भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मजगती शुक्रारच्यान राती 11:30 ते दुसऱ्या दिसा फातोडेर 5:30 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक ट्रकवाल्यांक मेकळीक आसा। पूण रातच्या वेळार जावपी मिनाच्या ट्रकांचे धडधडीक लागून सरमानस वाठारांतले लोक तिडकल्यात। आमकां त्रास सोंसचो पडटा म्हूण लोकांची कागाळ। कालच्यान आमचो ट्रान्सपोर्टेशन नायट शिफ्टीक चालू जालो। खंयसून हो ह्यो डायरेक्ट NSP वरसून तो जावं न्यू प्लांटार वरसून जावं NDP म्हणटा पळय डायरेक्ट सारमांचेर ट्रान्सपोर्ट चालू जाता। म्हणजे कितले टायमींग कितलो? 11:30 ते 5:30 फातोडचे फातोडची। हेका लागून लोकांकूय त्रास जाता। लोक रातचे डायरेक्ट भोंवता हे करता तांकां त्रास। आनी मेन म्हणजे आमकां त्रास जाता आमकां लोकल सांग सारमांचे वयरचे मनीस न्हिदतले कशे? आवाज येता ब्रेकाचे जावं हॉर्नाचे आवाज येता आनी कितें आवाज येता। आमकां त्रास, आमकां सगळे त्रास, आमकां झेम पडना। तुमचो डिमांड कितें आहा? आमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड फक्त इतलोच की बाबा हे तुमी नायट शिफ्ट चालू अजून केन्ना नायट शिफ्ट चालू जावंक नासली की 12 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं आमी पळयता केन्ना नायट शिफ्ट डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट केन्ना चालू नासलो। पूण आतां ह्यो फर्स्ट टायम चालू जाला। आतां ऑन वॉट बेजीस तुमी हे चालू केल्यार आमकां खबर ना, पूण आमकां त्रास जाता। ताका लागून आमची मागणी आसा कितें बाबा तुमी लक्ष घालचे कंपनीन लक्ष घालचें जावं गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें। आमकां लोकल्सांक त्रास जाता। म्हणजे रातची जॅम बी आमकां जॅम पडना। आमची भुरगीं न्हिदना। भुरग्यांक सकाळी फातोडेक उठचें पडटा, स्कुलाक वयचें पडटा आनी कितें करचें पडटा। आतां सद्याक सुटी आसूं कितें आसूं पूण सकाळचें आमकां उठचें पडटा। पूण रातचें आमकां जॅम पडना। ह्यो त्रास आमी कित्याक घेवचो? आमचेर सोल्युशन कितें काडटलो गव्हर्मेंट जावं कंपनी कितें काडटलो सोल्युशन? आमची इतकीच मागणी आसा की तुमी बाबा पळया आमचे लक्ष घाला। दुसरे वटेन रातच्या वेळार मिनाची येरादारी ही सुरक्षीत आसा असो दिवचल ट्रक धनी संघटनेचो दावो आसा। नेम पाळून रातच्या वेळार मिनाची येरादारी करतले अशें संघटनेचे सेक्रेटरी सुभाष किनळकर हांणी म्हणलां। आमची ट्रक मालकांची अशी भुमिका आहा की आमी खूब विचार केलो की रातचो ट्रान्सपोर्ट नाका, पूण लास्टाक कितें आहा सरकारान जेन्ना नियम दिल्लो आहा, सरकारान आमकां टायमींग दिल्लो आसा, त्या खातीर आमकां तें काम करतलेच। आमकां प्रेशरायज कंपनी करताले काम कर। आमकां तितकी हें ना की आमकां खबर आसा की लोकांक त्रास जाता म्हणून, पूण आमी आतां ज्यो आमच्यो 130 का 32 कितें गाडयो आसा त्यो आमी 3 ग्रुपान डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्यो आहा, जे 44 अश्यो गाडयो जाता आनी मायनीर 45 गाडयो मेळोन आमी जे नॉर्म्स आहा, गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आहा, RTOचे नॉर्म्स आहा ते पाळूनच आमी हो ट्रान्सपोर्ट करता। आनी जर फाल्यां सरकार आमकां जर दिसाचो टायमींग जर वाडोवन दिलो आनी नायट शिफ्ट नाका जाल्यार आमी नायट शिफ्ट कित्याक करतले? आमकां दिसाचो टायमींग वाडोवन दिवचो। आनी ती वरां आहा 40 वरां, हे वराक आमकां 40 ट्रिपी, त्यो 40 ट्रिपी आमकां वराक 40 ट्रिपी म्हाका दिसाच्यो आमकां वराक 40 ट्रिपी आहा। त्यो 40 ट्रिपी आमकां खूब कमी पडटा, कित्याक 135 जावं 132 ट्रक 40 म्हणटकूच 2 ट्रीप मारता आनी ह्या 2 ट्रिपीन आमचो दिसावडो ड्रायव्हराचो सुद्दां एकदां सुटना। कित्याक हो धंदो असो आसा की आमी रिण्यूय काडलेले आसा, रिपेमेंट कंपनीनूय आमकां दिला, तो रिपेमेंटूय आहा आमचो। त्या खातीर सरकारान ह्यो ज्यो 40 वरां ट्रिपी आसा त्यो आमकां ज्यो इतीचेर दिला 127 त्यो ट्रिपी दिवचो आनी हो जो टायमींग आसा तो टायमींग आमकां वाडोवन दिवचो। आमकां कित्याक नायट करूंक जाय? म्हणजे आता तुम्ही रातचे शुक्रारच्यान सुरू जाल्यार सगळे ट्रक देवले एकाच दिसा? ना, शुक्रारा सुरू जाला तेन्ना 43 ट्रकांचे लिस्ट ज्या प्रमाणे आमी डिस्कस केल्ले ते 43 ट्रक आमी घातलेले। हे 43 ट्रक घालपाकूय कारण आसा की लोकांक त्रासूय जावंक जायना। वांगडाच जर एक 70-80 ट्रक घातले जाल्यार येरादारी हे जातली, कंटिन्यू चालू उरतले आनी तो प्रॉब्लेम जातलो। हे 43 ट्रकान यो वच जावन ट्रकवाल्यांकूय ट्रिपी मेळटा, जेणे करून त्या ड्रायव्हराचे थंय सुटोवंक जाय। आनी हितून जे गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आहा ते पाळूनूच आमी हो ट्रान्सपोर्टेशन नायटीचो करता। म्हणजे पर डे तुमचे 43 ट्रक देतले? हय, पर डे 43-44 हे ट्रक आमचे
नायटीक देंवतले आनी ग्रूप केला आमी. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.